भुरग्यांनो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार। आयज जाणून घेवया कासवां विशीं। ताका टॉर्टॉयज, कछुआ, कासय अशा साबार नांवांनी वळखतात। कासवांची 250 वयर जाती आसात। तातूंतल्यो कांय जमनीर तर कांय उदकांत रावतात। थोडे उदक आनी जमनीचेरूय रावपाक शकतात। थोडे खोल दर्यांत रावतात। गरमी आशिल्ल्या वाठारांतूय ते जगतात। अंटार्क्टिका सोडल्यार पुराय संवसारांत कासव आसात। भारतांत गंगा न्हंयेचे देगेर खूब कासव आसात। भुरग्यांनो, लोककाणी आनी मानाचें स्थान मेळयल्लो हो प्राणी। ताचे फाटीर कट्टें आसता। तें खूब घट्ट पूण संवेदनशील, म्हणल्यार ताका कोणे वयले वयर बोट पासून लायल्यार कासवाक कळटा। कासवाक कान, दांत नासतात, पूण तकलेचे दोनूय वटेन ल्हान बुराक असतात। तातूंतल्यान तांकां आयकूंक येता। कट्ट्याक लागून कासव दुस्माना पासून स्वताक वाटावपाक शकता। तो उदकांतले किडे, गांयडोळ खाता। दर्यांत फक्त वनस्पती खावपी शिवराक कासवूय आसात। कासव बरेच दीस कांय खायनासतना जिवार रावपाक शकता। कासव फक्त उदक आनी पुष्टी तत्वां आशिल्लेंच खाता। ओगीच मेळटा तें खायत बसना। भुरग्यांनो, कांय कासव 200 वर्सां पासून जगल्यात। दर्यांतले कासव हातयां घालपाक दर्या वेळांचेर येतात। 3 ते 4 म्हयन्यांनी तातूंतल्यान पिलां भायर सरतात आनी तीं आपुणूच दर्यांत वतात। आमच्या गोंयांत पासून हें दृश्य पळोवपाक मेळटा। ह्या पिलांक सुकणीं खावपाक येतात। कासव एकटे वा गटांनी रावतात। भारतांत कासवाक विष्णूचो एक अवतार मानला। समुद्र मंथना वेळार कासवान आपले फाटीर मंदार पर्वत घेतिल्लो अशी कथा आसा। कांय देवळांनी देवाच्या मुखार कासव दवरिल्ले दिसतात। कासव हे लक्ष्मीचेंय प्रतीक मानतात। गॅलोपागोस जातीचो कासव हो सगळ्यांत व्हडलो। ताचें वजन 300 ते 500 किलो मेरेन आसूं येता। ते 1.5-2 मीटर लांब असतात। जोनाथन हो ब्रिटनांतल्या सेंट हेलेना जुंव्या वयलो सिशेल्स कासव सद्या 192 वर्सांचो आसा। ताका दिसना, वासूय येना, पूण तो चलता भोंवता। ताका पळोवपाक दर दिसा शेकड्यांनी लोक वतात। चामडी फाटीचे एक कासव अंदमान लक्षद्वीप जुंव्यांचेर मेळटात। तांचें वजन 500 किलो मेरेन आसता। भुरग्यांनो, कासव वेगवेगळे जातीचे आसतात। पाचवे कासव, फॉक्सबिल टर्टल, जाचें तोंड चोची सारकें आसता। गोड्या उदकांतले कासव जे बांयत रावतात। समुद्री कासव, अशे जायते जातीचे कासव आसात। थोडे लोक कासवाचें मांस खातात, मात आतां ताचेर बंदी आसा। कासवाचे फाटी पासून वस्ती करतात, ताका लागून कासवाक मारतात। दर्यांतल्या प्रदुशणाक लागून तर दर वर्सा शेकड्यांनी कासव मरतात। तर असो हो कासव। बरें तर भुरग्यांनो, मेळचें फुडले फावट। तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात।